सो डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशन आमच्या या टीमीन कलंगूट ह्या जाग्यार जी काजूची शॉपां आसा ताचेर चॅक्स केल्ले आसा. अरावंड 5 to 6 शॉप्स आमी आयज चॅक केल्ले आसा आमच्या टिमीन. आनी जो काजू पाड आसलेलो आनी जो काजू सब स्टँडर्ड आसलेलो तो आमी आयज सॅम्पल काडून सीज करून ताचेर आमी फुडली कारवाई चालू केल्ली आसा. ही ड्रायव्ह आमी लास्ट इयरूय केल्ली आनी लास्ट इयर आमी अशेंच करून एक 10 ते 15 केसी फायल केल्ली आनी इम्प्रूवमेंट आमकां दिसून आयलो. तसोच आतां नेक्स्ट ट्युरिस्ट सिजन चालू जावचे पयलीं आमी ही ड्रायव्ह चालू केल्ली आसा आनी आमची ड्रायव्ह चालूच उरतली. इन द नेक्स्ट 2 months आमी रेग्युलर असे चॅक्स करतले आनी वी वील एन्श्योर दॅट जो काजू ह्या ट्युरिस्ट बेल्टान विक्रेक दवरलेलो आसा तो बरो आसूंक आनी जो आमच्या ट्युरिस्टांक काजू मेळटा तसोच लोकलांक मेळटा तो बरो जावं. आनी हाचेर आनीकूय आमी आतां GI जे आमचे जॉग्राफिकल टॅगिंग हेंवूय चालू केलें आसा आनी व्हेरी सून आमी हे GI टॅगिंगूय ह्या शॉपांनी आमकां पडूंक मेळटलो. गोंयचो काजू आसा ताका GI लेबल लागलेलो आसा. ओके, सो ह्याच्या फुडें आमकां जो काजू मेळटलो तो GI टॅगाचो मेळटलो. जो गोंयचो काजू आसा ताका GI टॅग आसतलो आनी जो भायल्यान काजू येता तो नॉर्मल हातून विकून. बरें, हांगासर आतां कितले दीस ही कारवाई चलतली? ही कारवाई चालूच आसतली. एवरी वीक आमी येतले किंवा 15 दिसांनी येतले. इट इज सरप्रायज हितून येवचें पडटा आमकां ते, कित्याक वन्स वी स्टार्ट देन बाकीची शॉपां अशी बंद जाता. सो कारवाई आमी ही चालूच करतले टील लायक द एंटायर ट्युरिस्ट सिजन एंड टील वी आर सॅटिस्फायड दॅट देर इज कंप्लायन्स इन दीस एरिया. ओके, सोदता आमची एकूच मॅसेज आसा न्हय फक्त काजूच्या शॉपान, पूण जे कोण फूड बिजनसान इनवॉल्व जाल्ले आसा आनी भोव करून जे ट्युरिस्ट बेल्टान आसा हांणी बरे भशेन धंदो करचो. ते जावन आसा आमच्या गोंयच्या स्टेटीची इमेज. तांणी तर बरो धंदो केलो जाल्यार बरो ट्युरिस्ट येतलो आनी गोंया आनीक एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून फ्लरीश जातलें. ही एक गजाल. आनी दुसरी गजाल ती म्हाजें डिपार्टमेंट पळयता ती फूड सेफ्टी. फूड सेफ्टी आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करूंक जायना, जावं ती ट्युरिस्टाक जावं ती लोकलांक. आनी ही एक मोठी चॅलेंज जी आसा ती आमी हातीन घेतलेली आसा आनी वी वील एन्श्योर थ्रू अ रेग्युलर चॅक्स जाता ते प्रमाणान हे फूल बेल्टान जे हॉटेल्स आसा किंवा दुसरी शॉपां आसा ताजे रेग्युलर चॅक्स करून ही जी फूड सेफ्टी आसा ती आमी कंट्रोल करपाक आमी आमचे प्रयत्न चालूच दवरतले.